निमणो यत्न. एकदा आपल्या कांय नोकरां वांगडा एक वेपारी दुसऱ्या देशांत वेपार करपाक वतालो आनी वाटेर तांकां वाळवंट मेळटा. वाळवंटांत चलतना ताच्या कांय नोकरांक उदक नासतना घुंवळ येता. उश्णतायेक लागून आनी लागीं खंयच उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान नोकर निराधार जावंक लागतात. तांची स्थिती पळोवन वेपारी मनांत विचार करता की हांव फाटीं सरलो जाल्यार म्हजे नोकरूय फाटीं सरतले. हांव फाटीं सरचो ना. आशावादी रावचें पडटलें. वेवसायीक भोंवतणी पळोवंक लागता आनी ताका लागींच 5वीं झाडां दिसतात. वेपाऱ्याक दिसता उदक ना जाल्यार 5वीं झाडां कशीं आयलीं? म्हणल्यार अर्थांत हांगा उदक आसूंक जाय. वेपाऱ्याक आशा दिसता. वेपाऱ्यान आपल्या नोकरांक थंय खणपाक सांगलें. ताचे नोकर खणटात पूण सकयल फक्त फातरच मेळटात. उदक मेळच ना. वेपारी म्हणटा, मातशें आनीक खण. वेपारी त्या फातराक हातोड्यान मारता आनी कसले अजाप उदकाचे फवारे जमनींतल्यान वयर उडूंक लागतात. तें उदक पियेवन सगळ्यांक खूब खोस जाता. तांच्या कश्टांक येस येता. देख, यत्न केल्यार यश मेळटाच.